Padre Simeão Fernandes, संचालक o वडील बागीवन पिव दावो गवळीक विद्या मंदिर आदलें गोंय पास्टल इन्स्टिट्यूट सेंट पायस X आचो ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतलो पाद्री पियो कार्दोजो संचालक o वडील डिओसिसीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या केंद्राचो Diocesan Center for Social Communications Media आणि पाद्री बॉनिफेस फुर्तादो डिओसिसीच्या न्यायसभेच्या एक्लेसियास्टिकल ट्रायब्युनल आचो ज्युडिशियल विकर ओ साद्या उतरांनी वडील तोय ह्या बलिदानांत वांटो घेतलो ह्या तेगाय म्हज्या पाद्री बाबांक बाबा भणीनो तुमच्या नव्यान आनी म्हज्या नव्यान हांव मोगाचो येवकार दिता आनी मागता देवा लागीं ही आमची सोमेस्तांची भेट जाता तितली भक्तीची आनी देवाची जायती बेसावां आमचेर ओतून घेवपाची जावची म्हूण म्हजें आवडे देव बरें करूं. बावा भयणीनो, बागीवोन जुजे वाजाची परब लागीं पावता. पोरबेचे तयारेचो आयज 8वो दीस. बागीवोन जुजे वाजा भाशेन शांती समाधान करून जेजूचे गोवाय जावंक आयज आमकां आपयल्यांत. हे मिसाचे बेटेक तयार जावुया. फावो तें ओत्मीक वातावरण आनी आयतें मन आमचे भितर रचून हाडुया. देवाच्या आसण्यान बरुया आनी गीत गावुया. देव आमचो बाप. Deus amso baap, tu amso baap, Deus amso baap, tu mochi boy, Jesus amso baap, ani amiye, Jesus ostogi, ami somiye, deva utorai kotau tenda, amiye. Jesus ostogie, deva utorai kotau tenda, amiye. Jesus ostogie. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय शांती समाधान करून तुमी म्हजे गोवाय जायात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, संवसार शांतीक तानेला. वेता थंयसर झगडी मारामारी दुस्मानकाय मनीसपणाक मान ना आनी असो संवसार चलता. जेजू शांतीचो कुंवर जल्मलो तेदना कालोखान जियेतेल्या मनशा कुळाक बोडव्यांनी कांय बरें शांतीचें गायन गायलें. जेजू शांतीचो कुंवर आमकां शांतीचें देणें दिता. बागयोन सुसेवाज मंगळुरांत आनी श्रीलंकेन वेता थंय शांतीचो दूत जाता. आमी आमच्या कुटुंबांनी शेजाऱ्या आनी समुदायान शांती समाधान करून जेजूचे गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानान करपा मागुया. जुजेवाजाक सांत म्हूण पोरगोट केल्लो तो आयज दीस. ह्या व्हडल्या देण्या खातीर देवाक सदांच उपकारी दिनवाशी रावतना तामोन आसतना ताची देग आमच्या जिवितांत घेवंक मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दिओसिजेच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्याय सभेच्या ट्रिब्युनल ह्या वावरा खातीर भेटयला. तेदना ह्या वावराचेर बाबाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक
हे भेटेन मागुया. भाव भयणीनो, हीच कल्पना आमच्या काळजा मनान घेवन भोक्तीपणी हे भेटेंत आमी वांटो घेताना जायते फावट वायचो विशय जियोंक घोडी आमी चुकल्या. शांतीची अपुरबाय करचे सुवातेर आमी घोडे दुस्मानकाय वेगळोचार वाडयला. ह्या आनी हेर दुसऱ्या असोक्त्यांचो उगडास करून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी देवाची काकलूत आमकां मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे वचत बाय घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरोगीच रावन आमची जणेकल्याची गरज भाग्योंत जुसेवासाचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुसेवासाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापर्यंत पोरसळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शिव वर्तमानांची साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. एजिकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलें. मनशाच्या पुता, एक बोडी घे आनी तिचेर अशें बरय. जुदा आनी ताचे वाटेन आसलोलीं इस्रायलाचीं कुळां. आनीक एक बोडी घे, एफ्रामाची बोडी ती, आनी तिचेर अशें बरय. जुजे आनी ताचे वाटेन आसलोलीं इस्रायलाची कुळां. दोनी बोडयो दोर आनी एक लांकडा कुडको जाता तश्यो त्यो जोड. तुज्या हातांत एकूच बोडी आसोशी कोर. आनी तुजे गांव भाव कित्याक अशें करताय तें सांग आमकां. अशें तुका म्हणटलें तेन्ना तांकां अशें सांग,
सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, इफ्रामाच्या हातांत आतां आसा ती जुदेची आनी ताचे वाटेन आसलोल्या इस्रायलाची कुळांची बोडी. हांव आतां काडूंक वेतां आनी जुदाचे बोडयेक ती जोडूंक वेतां. दोनूय बोडयांची हांव एक बोडी करतलों आनी त्यो एक बोडी कशी म्हज्या हातान दवरतलों. इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांनी गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोडी मोडी शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काश्या देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. दोन राष्ट्रांनी आनी दोन राज्यांनी ती आनीक दोशी आसची नात. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, साक्षनांत तोगपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाक उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोरा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोरा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पोरा म्हज्या काळजांत गर्व म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें दवरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. आमचो जबाब. सर्वेस्पोरा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडटलें भुरगें आपल्या आवयच्या उस्क्यार तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. आमचो जबाब. सर्वेस्पोरा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव इस्रायला आतां आनी सदांकाल. आमचो जबाब. सर्वेस्पोरा तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गाराक सगळीं बी रावया. Sovespora Zui, Sovespora Zui, 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 Zui. Sovespora Zui, Sovespora Zui, 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 Zui. Ulojata sumia, tujica gajgota. Jesus nutra kahesa bagundaleta. Sovespora Zui, Sovespora Zui, 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 Zui. Sovespora Zui, Sovespora Zui, 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 Zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें,
शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज बेसूड वो उचांबळ जावं नये. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोषभरीत जातले आसल्यात. कित्याक बाप म्हजेहून व्हड. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय शांती समाधान करून जेजूचे गोवाय जावंक आमचे मुखार आव्हान मांडटा. कांय वर्सां फाटीं एका दिसाळ्याचेर गिफ्ट फॉर पीस, शांती खातीर दान ह्या माताळ्या काल एक घोडणी छापून आयिल्ली. एक पालेस्तिनी भुरगो 12 वर्सांचो एका दिसा एक आर्म घेवन खेळटालो आनी थंयसरकूय ताच्या लागसारूच इस्रायली सैनीक राखण करचे खातीर आपल्या हातांनी बंदुकां घेवन आसले. आनी हो भुरगो खेळटा खेळटा ताणें हें आपलें बंदूक, हें आपलें आर्म ह्या इस्रायली सैनिका वाटेन दाखयलें. ह्या इस्रायली सैनिकाक दिसलें हो भुरगो म्हजेर फार मारूंक सोदता आनी ताणें सट करून आपलें बंदूक घेवन ह्या भुरग्याचेर 2 फार सोडले. ह्या भुरग्याच्या हातान आशिल्लें बंदूक खेळाचें बंदूक ही ताका माहिती नासली. ह्या भुरग्याक हॉस्पिटलान व्हेलो. ताची परिस्थिती बरी नासली. तो वांचचो ना अशें दोतोरांनी कात्रेन सांगलें. आनी तेन्ना ह्या भुरग्याच्या आवय बापायन ही उंचा मोलाची करणी केली. तांणी ह्या आपल्या पुताचे कुडीचे सांदे कोणाक तरी भेटोवचे असो निर्णय घेतलो. आनी हो निर्णय घेतना त्या बापायन अशें म्हळें, हे म्हज्या पुताचे कुडीचे सांदे कोणूय मनशाक उपकार अशें जावं. अदीक करून हें म्हजें दान हांव म्हजे जातीच्या लोकां खातीर करिना, म्हज्या धर्माच्या लोकां खातीर करिना, पूण हांव हें दान इस्रायली भुरग्यां पासत करतां. आमचे मदें दुस्मान काय आसा. पालेस्तिनी आनी इस्रायली हांचे मदें उचांबळाय आसा. हें आमच्या पुताच्या कुडीच्या सांद्यांचें दान करून आमचे मदें शांती येवची हो म्हजो काळजाचो आवंडो. भाव भयणीनो, जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, ह्या समाजांत आज आमी जायती उचांबळाय पळयता, जायती झगडी मारामारी पळयता, जायती धर्मा मदें उंच सकल चल्लें आमी पळयता. आनी असले परिस्थितींत शांतीचो इबाड जाल्लो आमी देखता. कांय दीस फाटीं ह्या पवित्र जाग्यार पर्यान एक उचांबळाय कशी निर्माण जाली आनी आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपलो संदेश दितना आमचे मदें शांती आसची,
आमचे मदें भावपण आसचें, आमचे मदें झगडीं झुजां उचांबळाय पयस उरची असो आमकां संदेश दिलो. आज ह्या असल्या संदर्भांत हो विशय आमकां भोव मोलाचो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी देवान विचून काडलोले पोरजेची खबर आयकल्या. वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोनिश्टायेक सांपडलोली, वेगवेगळ्या कारणांक लागून दुसऱ्या राष्ट्रांच्या गुलामपणांखाल जियेताली, एके भाशेन शांतीक आवडेताली, शांती आशेताली. आनी असले परिस्थितीन एजिकियल प्रवाद्याचे तोणी सर्वेस्पोर हे पोरजेक संदेश दिता आनी आपूण एक सासणांक तोखता तसलो शांतीचो करार स्थापतलो म्हूण बासायता. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक ही शांतीची बासावणी करता. आनी कसली शांती जेजू आमकां दिता काय? आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां, संवसार दिता तशी हांव तुमकां ती दिना. संवसार दिता ती शांती घोडे थोड्याच काळाची, थोड्याच वेळाची. संवसार दिता ती शांती आमकां समाधान करता तसली न्हय. जायते फावट घोडे आमचें जिवीत ओदीक निसंटनांक पावयता तसली. पूण जेजू दिता ती शांती आमच्या जिवितान समाधान हाडटा तसली, आमच्या जिवितान सदांकाल तोखता तसली. आनी असले शांतीचे दूत जावंक आमकां जण एकल्याक हें केरीत आनी खास आपोवणें. आज हो विशय नियाळटना आमी कितें करचें काय? पयले सुवातेर भाव भयणीनो, आमी शांती विस्तारतले जाल्यार ही शांती आमचे सवे आसूंक जाय. कित्याक आमी जायते पाट आयकता, जें कितें म्हजें सवें ना तें म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना. आनी खरी शांती आमच्या जिवितान कुयतान येतली काय? भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां अशें म्हणटा, जेजू आमची शांती. क्रायस्ट इज आवर पीस. भाग्योंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान आनी उलोवपान म्हणटालो, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. भाग्योन जोन पावल दुसरो पाप साहेब आसतना तो आमकां अशें म्हणो, पीस रुल्स द वर्ल्ड वेन क्रायस्ट रुल्स आवर हार्ट्स. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिविताचेर दोनीपण चलोवंक दिता तेन्ना आमचे वरवीं शांती ह्या संवसारांत शिंपडत वेता. भाव भयणीनो, आमी दिसान दीस ही शांती आमचे भितर वाडयतले जाल्यार आमकां पवित्र सभेन दिल्ल्या उपायांचो आमी वापर करूंक गरज. मागण्या वरवीं आमच्या जिवितान आमकां शांती मेळटा. देवाचें उतर वाचून नियाळून जिवन आमचे भितर शांती समाधान ओदीक ओदीक वाडटा. संस्कारांनी ओदीक करून मिसा भेटेंत ओ संदान संस्कारांत वांटो घेवन आमकां हो शांतीचो संबंद नव्यान जोडूंक सोंपें जाता. ह्या उपायांचो आमी बरो फायदो काडुया. दुसरे सुवातेर शांती पेल्या संबंदी, जावं आमच्या घरांत, जावं आमच्या शेजाऱ्याक, वो जावं आमी जियेता त्या वाठारांत. जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दितना अशें म्हणटा, तूं भेट भेटोवंक येताय आनी तुका तुज्या भावाड कितेंय तरी आसा, तुजी भेट तुवें सोड. पयलीं वच, शांती कर. पेल्या सवें आमी शांतीचो संबंद सांबाळप कितलें म्हत्वाचें तें जेजू हे शिकवणींतल्यान आमकां उक्तें करता. बाबणीनो, घोडी जायते फावट गैर समजाक लागून, भाटां बेसाक लागून, नाटकायेक लागून, दुस्मानकायेक लागून आमी
आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या वाठारांत शांतीची दुस्पट करता. ह्यो असली ताळणी पयस करूंक आज आमचे मुखार हें आव्हान. आनी तिसरे सुवातेर शांती श्रिस्ती सोवें. आज श्रिस्ती सोवें जायतें वायट केल्लें आमी पळयता, आमी आयकता, आमी वाचता. बागेवन पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटींत अशें म्हणटा, आख्खी रोचना बालोंतेराचे वळवळे अजून पर्यान बोगीत आसा म्हूण आमी जाणा. आज कितली उसांबळाय आमचे श्रिस्तींत, आज कितलें नुकसाण हे आमचे श्रिस्तींत. देवान आमकां हो सोबीत सुंदर संवसार दिल्लो आमकां जाय तसो वापरूंक न्हय, पूण आमी हे शिस्तीची राखण करूंक, ही शिस्ती आमी बरे भाशेन सांबाळूंक आनी हे श्रिस्तींत आमी शांतीतायेन जियोंक. आयज घडये जायते पावट आमच्या मनान जाता हो प्रश्न म्हजो न्हय, हो प्रश्न ताचो न्हय. हे भाशेन आमी जायतें आमच्या मनान चिंतता आनी घडये जें कितें श्रिस्ती सोवें आमी करूंक जाय तें आमी करचें फाटीं दवरता. आमी आमच्या आस्काऱ्याचे परबेक तयार जाता आनी आस्कारी जशें आमी सुरवेक आयकलां, एक शांतीचो दूत. कानारांत जेन्ना दोन पंगडां मदें एक उचांबळाय निर्माण जाली, पाद्रोआदो आनी प्रोपागांदा, ह्या आमच्या आस्काऱ्यान थंयसर शांतीचें वातावरण रचून हाडून नव्यान हे शांती समाधानाचे संबंद तीरगोट केले. श्रीलंकेन वावर करतना ओसगाची पिडा थंयसर शिंपडत वाडत गेली. लोकांची काळजां मनांची शांती इबाडली. असले परिस्थितीन फुडाकार घेवन आपलो जीव रिस्कार घालून लोकांक शांती समाधान दिवंक ताणें पावल मारलें. तशेंच थंयसर एक राजा जो ताका जायतो त्रास करतालो, ताका जेन्ना ही पिडा जाली, ताची गोची ताका सोडून गेली. ह्या राजाच्या जिवितान ही उचांबळाय कशी भितर सरली, ह्या आमच्या आस्काऱ्यान ताका भेट दिवन ताचो परामूस करून ताचे भितर ही शांतीची जोर वावशी केली. मोगाच्या भाव भयणीनो, शांती करता तेन्ना आमकां कितें मेळटा काय? जेजू बागयांची शिकवण दितना अशें म्हणटा, शांती करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. देवाचीं भुरगीं जावचें, देवाचीं भुरगीं कशीं जिवचें हें व्हडलें दायज जेन्ना आमी शांती समाधान करून जेजूचे गोवाय जाता तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटा. हेंच देणें आज आमच्या आस्काऱ्याक फुडें घालून आमी कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो, आमची मागणी बावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक जेजूचे शांतीचे गोवाई जावन तिचे मदें एकचाराचो, मोगाचो, सेवेचो आनी बोगसाण्यांचो समुदाय बांदून हाडूंक वावरूंक देवाची कृपा आनी बोळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमच्या देशान तशेंच दुसऱ्या देशां मदें शांतीचे पूल बांदून खरी शांती हाडटा तसले उपाय सोदून काडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोराब्यांनी
शेजाऱ्याक वाड्यांत आनी गांवांत शांती समाधानान जियेवून आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमचे बरे वागणुके वरवीं दाखोल जावं देवाचें राज आमी बांदून हाडूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आयचो नोवेनाचो दीस दियोसेजीच्या लोकसंपर्क साधनांच्या आनी न्याय सोबीच्या ट्रिब्युनल वावरा खातीर भेटयला. हो वावर करूंक जबाबदारी आसलोल्यांनी शांती शिंपडावच्या मोनान करूंक बापाचो आशिर्वाद तांचेर पडून तांचो वावर सुफळ जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. पानावले पोंडा आनी दामाव मिसांव वाराडांतल्या पाद्री आनी पोरजे पासत तशेंच तांच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद पडचो म्हूण मागतना कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां बेगीच मेकळीं कर म्हूण बाग्योन जुजे वाजाचे मोजतेन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आयज जुजेवाजाक सांत म्हूण पोरगोट केल्लो तो दीस. सदांच ह्या देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवं आनी सांतांच्या पावलांनी नेटान आमी चलूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आनी कसली गरज आमच्या काळसा मनांत आसा एक कोडी बरोगीच रावून बापा मुखार दवरुया. भो दयाळ बापा ह्या आमच्या मागण्यांक दुयेन कान दी. शांती समाधान करतल्यांक तूं तुजीं भुरगीं म्हणटाय. हेंच तुज्या भुरग्यांचें जिवीत जियोंक आमकां सण एकल्याक कुरपेन भर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना कोणाचेरूय राग वो क्रोध वो कसलीय दुस्मानकाय आसा जाल्यार ह्या वेळार उगडास करुया आनी ह्या वायटाचे गावे पेकूंक गरज म्हूण मानून घेवया. असल्या मनशा थंय शांती समाधान जोडूंक आमची खुशी बापाक सांगुया आनी अशें ही भेट एक निर्मोल बोली जावची म्हूण बासावन गीत गावया. माफी मागता शांती दिता. भाव भयणीचो रावतून आसा भेटून एकदा बाब तुका. आंगास्त तुजी कामां पयली शांती करू तुवो. माफी मागता शांती दिता देवा पेलत मोगान भिंगो. मोची भोपली करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेलत मोगान भिंगो. मोची भोपली करूंक येता. भाव भयणीनो हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवाक
सर्वेस्पोर मारून घेवंक भोव मोगाळ बापा, सांत सुसेवासाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळसांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं उपयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुसेवास ह्या तुज्या भोगताचो मनान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 do palazzo सर्वेस्पोर tu, povi, 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 do palazzo सर्वेस्पोर tu, surgari संसार बोला तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्पोराची नावी येता ताकाचो उत्सर्गी तुका सोयीचो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसुंगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा
आनी पुदोर जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा शेदूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी शेदूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांद ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगादी, बागेवन जुजे तिच्या पोती सांगादी, बागेवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच येसू वरवीं, त्याच येसू सांगाता, त्याच येसू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या खासगी जिवितान आमी अदीक आनी अदीक शांती आपणावंक पेल्या संबंदी ही शांती आमी विस्तारूंक आनी श्रिस्ती शांतीन राखूंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्ले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या आमच्या जिवितान कोरी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज एकामेकाक शांती दितना आमच्या काळजांत आमच्या मनान कोणाचोय राग आसा तो काडून उडय म्हूण मागुया आनी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कोर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कोर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू आमची कोरी
आनी सोरोना तसली शांती. ह्या शांतीच्या कुंवराक आपल्या काळसान घेवंक तयार आसात ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, वेळ पावलो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवचो. जेजू लागीं परातून कालदिकायेन मागुया. ये जेजू, आमच्या काळजान ये. आमची उत्साह मळाय काळजाची थोंडावंक ये. शांती नसून घुसपा गोंदळाक सांपडलेले आमचें काळीज थोंडावंक ये जेजू. आमकां तूं जाय. आमच्या काळजांनी तूं आमकां जाय. आमी भियेल्या, आमी आरपीट जाल्या, आमकां शांती ना, आमकां समाधान ना. तूं आमच्या काळजांनी ये जेजू. ये जेजू, आमच्या काळजांनी ये. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक कुशालकायेन आनी भोक्तीपणान तयार जावया. जेजूची कोरी शांती जी फक्त जेजूच्यानूच आमकां दिवंक येता, ती शांती ह्या वेळार खोल आमच्या काळजांनी अणभवुया. जेजू आमच्या काळजांनी ओत्मीक तोरेनूच येतलो म्हणटोच ताचे सोवें एकवट जोडूंक ओदीक प्रयत्न करुया आनी गीत गावुया. तुजे भायर म्हज्या देवा. तुझी भायर मोच्या देवा, शांती ना मोच्या ओतम्या. तू एकलोच म्हाका राखता. तू एकलोच आदार दिता. तू एकलोच म्हाका राखता. तू एकलोच आदार दिता. प्रार्थुया.
स्वर्गीच्या बापा सांज सुसेवासाक मान दिवन ह्याच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमचे भाव भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शांतीचे दूत जावंक आमी फुडें वचोशें कर तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. बाबा बुडीनो हांव केरीत भाशेन दिन वाचूंक सोदतां आमच्या पाद्री सिमियो फेर्नांदीस हांकां जो जशें सुरवातेकूय हांवें म्हणलां संचालक वो वडील बागेवन पिऊ दावो गवळीक विद्या मंदीर हाचो ताणें आयज ही आमची पसत मीस भेटयला आनी बरे भाशेन इस्कुटावन देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या जिविताक ताणें दिला व्हडता बरीच संदेश ताचे पसत ताका आमी दिन वाचता तशेंच म्हजो दिनवास पाद्री बॅरी कार्दोस आतां इल्लीशी माफी मागता सुरवेक फादर बॅरी म्हणूंक ना हांवें पियो म्हणलां म्हजी चूक जाली म्हणटच पाद्री बॅरी कार्दोस हांकां आमचे दिनवास दिवोसिसेच्या लोकसंपर्क साधनाच्या वावरा पसत आयज आमी मागला आनी हाचो तो वडील आनी प्रतिनिधी कसो आमचे मदें आसलो पाद्री बॉनिफेस फुर्तादो हांकांय आमचे केरीत दिनवास दिवोसिसेच्या न्याय सभेच्या एक्लेसियास्टिकल ट्रायब्युनल ह्याय वावरा पसत आयज आमी मागला आनी तसो वडील आनी प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो ह्या म्हज्या तेगाय पाद्री बाबांक काळजांतान तुमच्या नव्यान आनी म्हज्याय नव्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या जण एकल्या वावराचेर देवान भरपूर बागयोन जुजेबाजाचे मजतीन आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता इल्लोसो वेळ तुमचो हांव घेता ह्यो सदांच्यो कळवण्यो करूंक नव्यानाच्या दिसांनी 2 मिसां हांगा जातात सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन आनी सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन दोनूय मिसां आमकां ऑनलायन ओ लायव्ह पळोवंक मेळटात जावं आमच्या दिओसिजान वेबसायटीचेर CCR TV, GCTV, HCN, गोवा न्यूज बी यूट्यूब चॅनल दोनूय मिसां आनी त्या तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय मागीरूय आमकां ती पळोवंक मेळटात सोयीक आसा परबे दिसा 16वेर 3 मिसां हांगा जातलीं सकाळीं 7 वाजता कोंकणींतल्यान सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लिशींतल्यान आनी दोबाजीक परबेचें मीस जातलें सकाळीं 10 वाजता कोंकणी भाशेन जे आमचो आर्सेबिस्प साहेब बोमानेस्त फिलीप नरी फेरांव आमचे पसत भेटयतलो ही बी तिनूय मिसां ऑनलायन पळोवंक आमकां सोयीक आसतलो आनी तशेंच त्या तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर जी उंचली चॅनल्स हांवें सांगल्यान तांच्या चॅनलाचेर आमकां मागीर पळोवंक मेळटलीं फकत ह्या मिसाक म्हणजे ह्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत दिओसिसेचे कांय प्रतिनिधी खुद ह्या मिसांत वांटो घेतले जावं थोडक्यान थोडे पाद्री जावं मागीर थोडीं धर्मिकां आनी लौकीक आनी भाशेन नवनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा बागयोन जुजेबाजाची मुर्ती आनी ताची पवित्र रेलीक हाचो उमो घेवंक बागयोन जुजेबाजाची सांकवाळ उक्ती आसा सकाळीं 8 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत तशेंच बागयोन जुजेबाजाचे मुर्तीचो उमो घेवंक ह्याय जाग्यार आमकां मेळटा हांव बोट दाखयता थंय ताची मुर्ती आमी उबारलेली आसा देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. शांती समाधान करून जेजूचे गोवाय जावंक वचून यात ताचेच शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार.
बागिवोन जुजे वाजाचें नवेना मागणें. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजापांनी तुजें उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुजे सेवका बागिवोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्मृतीन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आनी आमी सोगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागिवोतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव. आनी ताचेच मोजोतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागतांव. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी करतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शांती समाधान करूंक आमच्या जण एकल्याच्या धाकटुल्या संवसारांत आमकां पाठयल्यात तेन्ना एक व्हड आव्हान कशें आमचेर घेवुया आनी जावं आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी शांतीची हातयारां जावंक वावरुया. हे भाशेन बागियोन जुजे वाजाच्या पावलांनी चलून जेजूचे गोवाय जावंक बासावन भक्ताच्या मनाक गीत गावुया. जुजे वाजा आमच्या बाबा. बागिवोन चल्या आमच्या बाबा, विनोद्या तुजी मोजत पावय. साक्षी दिव जेजू गावात मोरजू उर्बेन बोर आमकां सांगोय. जुजे वाजा आमच्या बाबा, तुजे पासत अर्गावया. Jesu, powitratnia, arga moima, sasa, sasa. Zuze waza, amcia baba, ludzie paso.